जुआंक केल्लें उगडापण. अध्याय 16. देवाच्या क्रोधाची आयदनां. तेदवां त्या देव मंदिरांत थावन त्या 7 देवदूतांक अशें फरमायतलो एक व्हड ताळो हांवें आयकलो. वोसा आनी देवाचो क्रोध भरलेली ती 7 आयदनां संवसाराचेर वता. पयलो देवदूत गेलो आनी ताणें आपलें आयदन संवसाराचेर वतलें. तेदवां मनजातींचो गुर्तो घेतलेल्यांचेर वा तिचे मुर्तीक आराधन करतेल्यांचेर रेंदी भरलेली व्हड व्हड रुवां उदेली. दुसऱ्या देवदूतान आपलें आयदन दर्याचेर वतलें. दर्याचें उदक सगळे जिवीशी मारलेल्या मनशाच्या रक्तां बरें जालें आनी दर्यांतल्यो सर्व जिव्यो मरून गेल्यो. तिसऱ्या देवदूतान आपलें आयदन न्हंयचेर आनी उदका झरींचेर वतलें. हांचें उदक सगळें रगत जाल्लें. तेदवां उदकाचेर अधिकार आसलेलो देवदूत अशें म्हणटालो तें हांवें आयकलें. आदीं आसल्या आनी आतां आसलेल्या भाग्यवंता हें फैसल दिवन आपूण नितीवंत म्हूण तुवें दाखयलां. भक्तांचें आनी प्रवाद्यांचें रगत वारयतेल्यांक तुवें रगतच पियोंक दिलां. तें तांकां फावो. आनी उपरांत वेदी थावन असो ताळो जालो तो म्हाका आयकलो. सर्व पदवेदारा सर्वेस्परा देवा, तुज्या फैसलांनी सत आनी नीत आसा. चवथ्या देवदूतान आपलें आयदन सुर्याचेर वतलें. आपल्या उज्याच्या धगान मनशांक करपोवंक ताका फर्मान जालें. सुर्याच्या धगा वरवीं मनीस सगळेच उकडून गेले आनी हीं कर्गां धाडूंक पदवी आसलेल्या देवाची ते निंदा उलयले. पूण आपलें मन बदलून देवाक तांणी महिमा दिली ना. पांचव्या देवदूतान आपलें आयदन ते मनजातीच्या सिंहासनार वतलें. तेदवां तिचें सगळें राज्यस अंधकारांत बुडलें. मनशांनी आपल्या कश्टां आनी दुखींनी आपल्यो जिबो साबल्यो. तांणी आपल्या घाया आनी दुखींक लागून सर्गीच्या देवाची निंदा केली. पूण आपल्या खोट्या सालींक फाट करून नवे जिणयेक ते परतूंक नात. सव्या देवदूतान आपलें आयदन युफ्राते न्हंयचेर वतलें. उदेंती थावन येतल्या रायांक न्हंयतल्यान सारकी वाट जाली. आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुध्द आत्मे पळयले. त्या महासर्पाच्या, ते मनजातीच्या आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले. हेच आत्मे अद्भुतां करून दाखयतले देंवसार. हेच ते 3 आत्मे संवसारार सगळ्यांनी भोंवून सर्वेस्पर देवाच्या व्हड दिसाक झुजाक संवसाराच्या सर्व रायांक एकठांय करतले. पळय, सत्राय कर, एक सोरा बरी हांव येतलो, जो कोण आपूण विणगो पडनाये आनी आपली लज हेरांक दिसनाये म्हूण नेसोन जागरण करता तो मनीस भागीस सै. आनी हेब्रेव भाशेन आर्मागेद्दोन म्हणटात ते सुवातेर रायांक तांणी एकठांय केले. शेकी 7व्या देवदूतान आपलें आयदन वाऱ्यार वतलें. तेदवां देव मंदिरांत आसलेल्या सिंहासना थावन एक ताळो आयकलो. ताणें म्हळें, सगळें काबार जालें. तितल्यार जगलांनी धांवलीं, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले आनी एक व्हड भुंयकांपणी जाली. तसली भुंयकांपणी मनशा कुळाचे चरित्रेंत येदोळ पर्यान जावंक ना. भिरांकूळ भुंयकांपणी ती. महाशहर 3 वांटे जावन फासाळ्ळें आनी हेर जनांगाची शहरां कोसळून पडलीं. देवान महाबाबिलोनाचो उगडास केलो. आपल्या पेटलेल्या क्रोधाचो वायन ताका पियोंक लायलो. सर्व द्वीप पळून गेले आनी दोंगर पर्वत सगळे लिपले. व्हडले व्हडले खरे 40-50 किलो जडायेचे मळबार थावन मनशांचेर पडले. ह्या खऱ्यांच्या कर्गाक लागून मनशांनी देवाची निंदा केली, कारण तितले भिरांकूळ खर्ग ते. आमेन.